आजची गोंयची सद्यस्थिती अशी आसा, हांगासरल्या केवळ हिंदू समाजच न्ही, क्रिश्चन आनी मुसलमानांक सुद्दां दिसता की आजचो जे शासन आसा ते शासन हे भ्रष्टाचाराचो कहर केल्ले घुमडायतात. हांगा सरळ सरळ आरोप आसा की काँग्रेसींतल्या बंडखोरांक तुम्ही भितर घेवन तिकेटी दितात. नाही, काँग्रेसींतल्या बंडखोरांक केन्ना म्हणून येता हे? काँग्रेसीन जर तिकेटी डिक्लेअर केल्यो आणि ताका कोणाक तरी मेळूंक ना आणि जाल्यार तो ही टर्न्स इंटू बंडखोर. दॅट मच आय कॅन अंडरस्टँड. पूण अजून तिकेटी कोणी डिक्लेअरूच केल्ल्यो ना. आज लोकांक हिंदूकच न्ही, क्रिश्चन आनी मुसलमानांक सुद्दां गोंयचे भवितव्य हे केवळ बीजेपी कडेच आसा हे पटलेलें आसा. नंबर 2, जी काँग्रेस बीजेपी बद्दल अपप्रचार करी तो बीजेपीचो तो काँग्रेसीचो अपप्रचार आसा, ते खोटारडेपणां आसा हे तांच्या लक्षांत आयिल्लें आसा. बीजेपी आमकां म्हणून बीजेपीच्या आमदारांक म्हणसात, बीजेपी सरकारचो मुख्यमंत्री आसात किंवा बीजेपी पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून आसा, आमच्यात ढोंगीपणा ना. हे लोक प्रामाणीक आसात आणि गोंयचे भवितव्य हांच्या हातान सेफ आसा हे लक्षांत आयल्यामुळे. सालसेती भितर कितली कॅन्डिडेट दवरतले? नाही, सालसेती हे पळय अजून निवडणूक फुडें आसा, सालसेतीक लक्षात येवपाकच जाय न्ही. निश्चित. पण हांव अमक्या एका तालुक्या बद्दल हांव उलोवचो ना, अखेर पक्षाची स्ट्रॅटजी म्हणून आसा, इतलो हांव जाहीरपणे म्हणू शकना. पूण हांव निश्चित एक सांगू शकता की ज्या पक्षाक 5 वर्सां पयलीं क्रिश्चन उमेदवार इम्पोर्ट करचे पडात, बाबा पुता करून हाडचे पडा, किंबहुना आमचो बाबूश डिसोजा, फ्रांसीस डिसोजा हो हिंदू बहुमताचो मतदारसंघात आमी निवडून हाडटाले किंवा निवडून येतालो. आणि बाकी कडेन अनेक मतदारसंघात आमी ऑफर केल्यार सुद्दां ना, आमी इंडिपेंडंट रावतात. बीजेपीच्या तिकेटीर रावले जाल्यार आमकां लोक मतां घालचे ना, आमचे भावबंद मतां घालचे ना अशें 5 वर्सां पयलीं सांगणारे उमेदवार आज विश्वासान आमचे कडेन येता. ही आमच्या कार्याची पावती आसा आणि ह्यो घटनाच गोव्यात बीजेपी ही रुजलेली आसा आणि बीजेपी इज कमिंग टू पॉवर हे सिग्नलां दाखयता. आज अनेक मतदारसंघात फुडल्या निवडणुकीत तुमचे येतले, येणाऱ्या निवडणुकीक आमी सत्तेर येतले हे दाखयता. ताणें आनी एक स्टेटमेंट केली, त्या स्टेटमेंटाच्या बाबतीत कितें दिसता ते सांगात की बीजेपी इज कमिंग टू पॉवर अशी तरेची हवा जाल्या आणि त्या हवेक लागून खुबशे लोक आज बीजेपी कडेन येवपाक लागले. ना, ताच्याय परस न्ही हे आसाच, पण आजच्या सरकारच्या हातान गोंय सेफ ना, गोंय राज्य सेफ ना, गोंयच्यो फुडल्यो पिढयो सेफ ना ह्या. आणि त्यामुळे हे लोक आसात आता समोर आसा तीच पर्याय खंयचो आसा जाल्यार बीजेपी. पण माथांनी हो आजचो विशय जरी नासलो, बीजेपी शिवाय पर्याय ना गोंयांक. सध्याच्या परिस्थितीत गोंयांत कितें जालां की पाड पड हे काँग्रेस काबार जावपाक जाय. शिवसेने कडेन कांय आमदार ना शिवसेना काबार करपाक. आज सत्तेच्या उपरांत विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष आसा. काँग्रेस पाड पडो काबार जावपाक जाय म्हणून नॅचरली बीजेपी पक्षा कडेन लोक पळयतात. पण हेचो अर्थ असो न्ही जे निश्ठावंत बीजेपी आसात तांकां डावलून विश्ठावंतांक जर तुमी तिकेटी दिवपाक लागले जाल्यार तुमी जाणून बुजून हिंदू समाजाचेर अन्याय करता अशें चित्र जावन कदाचित तेचो परिणाम विपरीत जावं शकता निवडणुकीत. हांव म्हाजे मित्र पक्षाक सावधतेन सांगूंक सोदता अशें करूं नाका, कित्याक आज पर्यंत मंदिराच्या बाबतीत ह्या घटना जाल्या, भारतीय जनता पक्षाचो कोणूच त्या मंदिराच्या बाबतीत हालचाल करूंक ना. आमी शिवसेना सदैव तेंच्या वांगडा आशिल्ले. मंदिर सुरक्षा ते कळ्ळें, जो सावधानतेचो इशारो दिता गोष्टी तो हांव निश्चित लक्षांत दवरतां. पण गोंय राज्यान ज्या राज्यांत 30, 32, 33% पर्यंत मायनॉरिटीज आसात त्या मायनॉरिटीजांक कुशीक दवरून खंयचोच पक्ष राजकारण करतलो आणि सत्तेर येतलो हें स्वप्न तकलेंत दवरप नाच, दवरूं शकना. आणि तुम्ही तत्वाकडे हे करता का? तत्व आमी खंयच हे केल्लें ना. सगळ्या समाजाचो विचार करप म्हणजे आमच्या हातान पयलीं असलें कितें पक्ष संघटना आसली, आमी संघटनेत ह्या लोकांचो अंतर्भाव केलो. 2 वर्सां पयलीं जेवळ आमची संघटना जाली, तत्व प्रणाली आशिल्ली आणि त्या तत्व प्रणाली लागून अल्पसंख्यांक तुमचे कडल्यान पयस रावतालो. आज तो अल्पसंख्यांक तुमचे कडेन लागीं येता कित्याक तुमी तुमच्या तत्व प्रणाली तडजोड केली जावं सोडून दिली. तत्व प्रणाली कडेन तडजोड केली ना, तत्व प्रणाली सोडली ना, तत्व प्रणाली कडेन फारकत घेतली ना.
आमच्या तत्वप्रणाली बद्दल अपप्रचार काँग्रेस करी आणि ख्रिश्चन बांधवांत अल्पसंख्याक बांधवांत भय निर्माण करी. काँग्रेसीच्या प्रचारांतल्यान फक्त तुमची बदनामी जाल्या, अदरवायज तुम्ही तशें न्हय. सो काँग्रेस इतली पावरफुल आशिल्ली आणि काँग्रेस इतली पावरफुल आहा की ती लोकांचेर प्रभाव घालपाक शकता. एक म्हण आयडियोलॉजी एक म्हण आसा, यू कॅन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम. काँग्रेसीन काही काळ काँग्रेसी करू शकली, कायम करू शकना. अखेर गोंय हे ल्हान राज्य आसा. आमी सगळे एकामेकाक केवळ राजकारणानूच पळयता आसात न्ही, व्यक्तिगत जिवनात सुद्दां आमी एकामेकाक वळखतात. त्यामुळे परिकार कितलो कमी नल, श्रीपाद नायक कितलो कमी नल, लक्ष्मीकांत बार्देकार कितलो कमी नल, हे व्यक्तिगत लायफात प्रत्येक ख्रिश्चन भाव जाणा, मुसलमान भाव जाणा. त्यामुळे काँग्रेसीन सुरवातीच्या काळात सांगले हे चलू शकले, नंतरच्या काळात आता आयकनात. हे फटोवपा खातीर सांगतात. म्हाका एकच सांगात की रमेश सांगता त्या प्रमाणे इन शॉर्ट तो कितें सांगपाक सोदता की एक नेगेटिव्ह वातावरण तयार जाल्लें आसा काँग्रेस नाका, जे एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर जाका म्हणटात तशे तरेचो, आणि त्या नेगेटिव्ह वोटिंगाचो फायदो बीजेपीक जातलो अशें ताजी म्हणणें आसा. तुमकां कितें म्हणपाक हो एक फॅक्टर निश्चित आसा. तसो आजच्या सरकारान भ्रष्टाचाराचो कहर केल्लो आसा, म्हारगाय वाडलेली आसा, त्यामुळे लोक नाराज आसात. पयर म्हणजे माथांनी हो आजचो विषय न्ही, ताजो फायदो तुमकां मेळटा, निश्चित मेळटा, तोय मेळटा. पूण आमचे परफॉर्मन्स हे निश्चित आसा न्ही, आमची विश्वासार्हता ती आसा न्ही. आमी सरकार केल्लो 51 म्हयन्याचो काळ आसा. तुमची विश्वासार्हता कसली की काँग्रेसीतल्या लोकांक घेवन सरकार करपाची? नो, नॉट ॲट ऑल. आमची विश्वास केली तर तुम्ही काँग्रेसीच्याच लोकांक घेऊन सरकार केला. तुम्ही डिफेक्शन्स घडोवन हाडल्यात वा डिफेक्ट जाल्ले मनशांक घेऊन केला, वॉट एव्हर. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीन ह्यो गोष्टी करच्यो पडटात. डिफेक्टर्सांक घेऊन सरकार घडोवप हे राज्याच्या दृश्टीन महत्वाचें. जे कायद्यान प्रोव्हिजन आसा त्या कायद्याच्या प्रोव्हिजनाचो वापर करून करप आसता, वापर करून. कारण आमी 10 जाण आसले, 10 जाण काय सरकार करू शकना. की काँग्रेसीचे जे आपले बीजेपीचे जे सरकार आयले ते सारखे वैध मार्गान आयला का अवैध मार्गान आयला? नाही, वैध मार्ग केन्ना म्हणटलो 21 निवडून आयले जाल्यार. हांव कायदेशीर बेकायदेशीर म्हणना, बीजेपी नैतीक अनैतीक म्हणटा. बीजेपी सरकार सत्तेत आयल्या पळय ती बेकायदेशीर आयल्या, कारण तांकां लोकांनी तांकां बहुमत दिवंक नासले. तरी आसतना काँग्रेसीमध्ये काही फूट पाडून सार्दिनांक लुइजिना हांकां हे करून त्यांनी सत्तेत आयले. मागीर तांकां काम बरें केलें. आजपासून लोकांनी आमकां बहुमत दिनासतना लोकांच्या हिताचें काम आमी सत्तेर येवन केलें. ओके, आमी एकच काम करया, आमी एक ल्हानसो एक मिनिट. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष 17 वर्सां म्हाका दिसता राज्य केलें आमच्या गोंयाचेर. भाऊसाहेब बांदोडकराचेर हिंदुत्वाचो ठपको नाशिल्लो, पण अप्रत्यक्षरित्या हिंदूंची मतां मोगोक पडटाली आणि क्रिस्तांवांची मतां युगोक पडटाली. भाऊसाहेब बांदोडकर हे असताना सुद्धा जर सरकार चालवू शकता आणि बहुमतान हिंदुत्ववादी धरूया, हिंदुत्ववादी हांव जाहीर तेचेर आरोप करू शकना, कारण भाऊसाहेब हिंदुत्व, पण ही सगळ्यांक खबर आहा हिंदूंची मतां एमजी आणि क्रिस्तांची. आमी चितूया त्या भाऊसाहेब बांदोडकरान केन्नाच चितूंक ना त्या मायनॉरिटीक हांव लागीं करुया आणि माझी सत्ता केन्नाच चितूंक ना. पण तो मायनॉरिटीचेर केन्ना अन्याय करिना. आयज हो भंय भारतीय जनता पक्षाक कित्याक दिसता? मायनॉरिटी आमच्या पासून पयस वयता, खंयच वचूं शकना. ते सुद्दां येतले, येवं दे राष्ट्रपती. आतां आमचो फ्रांसीस डिसोजा म्हापशाचो, तेचे कार्य सोडात, परंतु तो असो कधीच हेच्या फाटल्यान रावंक ना, आपल्या धर्मा फाटल्यान. भारतीय जनता पक्षाक खंय भंय दिसना. भारतीय जनता पक्षाक अल्पसंख्याक पयस वतात म्हणून भंय दिसत ना. किंबहुना भारतीय जनता पक्ष आपल्या ध्येयवादाशी ध्येय धोरणाशी पूर्ण प्रामाणिक आसा. भारतीय जनता पक्षाचे हेच म्हणणे आसा, हिंदुत्वाच्या विचारसरणीकडे तुम्ही प्रामाणिक आसा, पूर्ण प्रामाणिक आसात. पूण ज्या राज्यात आमकां सरकार करूंक जाय त्या राज्यांतल्या शासन करपाची योजना ज्यांच्या तकलेन आसा त्या पक्षान त्या राज्यांतल्या सगळ्या समाजाचो विचार करूंक आणि सत्तेर येतकर बसून तुम्ही तुमचो हिंदुत्वाचो विचार मुखार व्हरतलेच. आज विरोधात असताना सुद्धा आमचो आसा हिंदुत्व हे आमच्या सत्तेर येतकरी करतले. जे आज विरोधात आसा आमी खंय ध्येय धोरणाशी प्रतारणा केल्ली ना आणि तडजोडूय केल्ली ना. ओके, आमी एक काम करूया, आमी एक ल्हानसो विसव घेवया आणि त्या विसवानंतर हे डिस्कशन मुखार व्हरया आणि तातूंत भितर खास करून हे करूया कित्याक काल महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या लोकांनी हे केल्लें की भारतीय जनता पक्षान दगलबाजी केली. ओके, आणि अशे तरेचे जे कोण दगलबाजी करून आयिल्ले आसात तांकां तुमी आसरो दिलो आणि तातूंतल्यान तुमी सरकार घडयलें. सो भारतीय जनता पक्ष हो फकत विश्वासघाताचेरच आपली सत्तेर येवपाक शकता काय कितें, ह्याय गजालीचेर आमी चर्चा करूया. आमी रोखडेच येतात तुमचे कडेन एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवन. पळयत रावात मतदार राजा.
नमस्कार आणि योगार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या सत्तागृहाच्या कार्यावळीतली आमची कार्यावळ मतदार राजा आणि आईचा मतदार राजा जो आसा थंय आमी पक्षांचेर चर्चा करता ती भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हांच्या संपूर्ण प्रवासाचेर आणि तातूंत भितर खंय तरी एक गजाल जी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचेर चर्चा करतना रमाकांत खलप आणि नारायण सावंत जे कार्यकारी अध्यक्ष आसात रमाकांत खलप आदले ह्या दोगांनी सांगिल्लें की भारतीय जनता पक्षान दगलबाजी केली 1999 भितर युतीची बोलणी जी चलताली ती लास्ट मिनिट तुम्ही फिसकटायली आणि तातूंतल्यान तांकां अक्षरशः बेसावत गाठून तुम्ही तातूंतल्यान 10 आमदार तुमचे हाडले आनी हांकां सोंपयले अशे तरेची हो एक युतीचो जाल्लो तो गजाली एक ताजे नंतर तुम्ही थंय येतकर मागीर तुम्ही आयले ताजी पयलीं बी तुम्ही विलीक भायल्यान सपोर्ट केल्लो 1994च्या सरकाराक 1999 नंतरय मागीर परत तीच परिस्थिती जाली जे सार्दीन बिर्दीन फुटून आयलो सावळान सांगिल्ली ते भशेन आणि थंय जे बंडखोर आशिल्ले त्या बंडखोरांक घेवन तुम्ही सरकार स्थापन केलें ताजे नंतर मागीर तातूंतल्याच कोणाक कुशीक उडोवन मागीर तुम्ही परत आनीक सरकार स्थापन केलें आणि ते स्थापन करून अचानक कोणाक सांगनासतना एक दीस बरखास्त करून उडयलें कॅबिनेटाक पसून विश्वासाक घेतले ना जंय बीजेपीची एक विश्वासघातकी अशी प्रतिमा तयार जाली आणि बंडखोरांक घेवपाची आणि आता रमेश नाईक सांगता ते भशेन इलेक्शनाच्या पयलींच तुम्ही बंडखोरांक घेवपाक लागल्यात सो बंडखोरांचेर जगपी पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचे चित्र कशें रंगोवपाचो प्रयत्न जरी केलो हांव फक्त ताणी सांगिल्लें ताचो अर्थ सांगला तरी हांवें म्हजो गोंयची जनता ताचेर विश्वास दवरची ना संधी साधू वगैरे ह्यो ज्यो गोष्टी आसात ह्यो म्हणजे खलप बाब हांव भाई म्हणटा तांकां ते आज काँग्रेसीन आसात त्यामुळे MG आसतनाच्यो गजाली कितें घडल्यो त्यो आज काँग्रेसीन रावन सांगप ताणें कितें सांगल्यात ह्यो काय हांवें पळोवंक ना आयकूंक ना ते म्हणटा आपल्या कडेन दगलबाजी केली म्हण तुम्ही पण संधी साधूपणा ही साधारण कशी असता म्हजोय आरोप आहा तेचेर. संधी साधूपणा ही कितें म्हणून दगाबाजी तुमच्या कोणाचेर आरोप आसा तांचेर का आमचेर कोणाचेर भाईचेर का तांचेर नाही भाईचेर न्ही भारतीय जनता पक्ष आमचो मित्र पक्ष कळ्ळें हांव मानीत गेला ते भले म्हाका मित्र मानून ना म्हाका दिसता तुमी म्हाका विचारलें महाराष्ट्रा पुरतेच न्ही तर आम्ही केंद्रापर्यंत मित्र पक्ष आसा अजूनय आमची एकूच मिनिट म्हाका दिसता तांची कितें तरी सांगपाची मित्रत्वाची लढत आमची ह्या सुद्धा इलेक्शन उलोवया संधी साधूपणा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान आमचेर केली म्हणजे भाईन केली दगलबाजी संधी साधूपण जे कितें आसा ते दगलबाजी हांव ताचेर मानपाक तयार ना स्विकारपाकूय तयार ना कारण रमाकांत खलप आज काँग्रेसीन आसात त्यामुळे नारायण सावंत सांगता दगलबाजी केली म्हणून तांणी सांगला काल आरोप करताना तसं केला की कार्यकारी अध्यक्ष जे फाटली 30-35 40 वर्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकडेच आसा आणि खंय ना तांचेय म्हणणें तेच आसा बाईची म्हणणी सोडून दिवया महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक लोकांक दिसता की आपल्या कडेन दगलबाजी करून तुम्ही तुमची घोडे मुखार व्हेले आणि तातूंतल्यान तुम्ही आमी सध्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकडे युतीची बोलणी करतात बोलणी चालू आसात आणि अशा वेळार ताणें कितें तरी आरोप केलो म्हणून हांवें जाहीररित्या ताचें खंडन करप आणि म्हजी बाजू हें करपा खातीर तांचेर प्रति आरोप करप हें म्हाका योग्य दिसना आमची बोलणी अंतीम टप्प्यात आसात त्यामुळे हांव हो मुद्दो हांव टाळूंक सोदतां ओके ताका लागून तुम्ही टाळपाक सोदतात कित्याक ती युती जावची अशी तुमकां दिसता ताणें आरोप केलो म्हणून हांवें ताचें खंडन करून हांवें प्रति आरोप करप हें म्हाका आजच्या स्टेजीक सोबाना फायन पूण ती युती तुमकां जावची अशी युती जावची अशी दिसता म्हणून आणि ती युती जाली जाल्यार तुम्ही सत्तेचेर येतले युती जाल्यार युती जावची अशी गोंयच्या तमाम जनतेची इच्छा आसा अशें सगळी कडेन आयकूंक येता युती करप त्यामुळे जनतेची इच्छा म्हणून युती करप युती केल्यार निश्चित ताचो फायदो जातलोच पूण युती केल्यारूच आमी सत्तेर येतलो अशें ना युती जाली जर ना आमच्या चुकेक लागून जावची ना अशें जावचेंच ना आमी प्रामाणीक आसात युतीशी आमी सुरवाती पासून युतीशी प्रामाणीक आसात आमी सुरवाती पासून सांगत आसात आणि म्हाका खात्री आसा युती जातली आणि सरकार सत्तेर येतले युतीचे सरकार सत्तेर कासेकार जे म्हणतात पळय की युती न जाल्यार सुद्दां आमी सत्तेर येतले म्हणटा पळय हाजे बद्दल म्हाका दुबाव आहा कारण भाजपान जर कितले प्रयत्न केले तर साश्टीतली ज्यो जागा आहा पळय ती एक फातोड्यार सोडली जायत आणि दुसरी तांकां एक मडगांव पण मडगांव CM आसल्या कारणान व्हेरी डिफिकल्ट सो 8 7 हय हे बीजेपीक मेळप शक्य ना जे 7 सीट आहा ते बीजेपीक मेळपाक आयचे पर्यंत खूब कठीण आहा